मंगळारा गृह मंत्रालयान अगमूड कॅडराचे सुमार 78 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। 33 IAS तशेंच 45 IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। तातूंत गोयच्या IAS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। IAS संजीत रॉड्रिग्स हांची लडाख जाल्यार प्रसाद लोलयेकर हांची अंदमान निकोबाराक बदली जाल्या। तशेंच प्रसन्न आचार्य हांची परतून गोंयांत बदली केल्या। IPS वर्षा शर्मा आणि अजय शर्माची गोंयांत बदली केल्या। आज युनियन होम मिनिस्ट्रीन 78 ऑफिसर ट्रान्सफर केला। तितून भितर 33 IAS ऑफिसर आसात आणि 45 IPS ऑफिसर आसात। जाल्यार गोंयान लागतात ते खंयचे IPS आणि IAS ऑफिसरांक ट्रान्सफर जाले तेजेर मातशें लक्ष मारुया। IAS ऑफिसर जे आसात ते तितून भितर राजेंद्र शर्मा हो अरुणाचल प्रदेशान पयलीं आशिल्लो, तो आतां गोंयान येतलो। मागीर अवधेश कुमार सिंग हो बीन अरुणाचल प्रदेशान आशिल्लो, तो गोंयान येतलो। टोटल 2 जाण अरुणाचल प्रदेशान आशिल्ले, ते दोगांय गोंयान येतात। मागीर जे गोंयान आशिल्ले IAS ऑफिसर ते भायर ट्रान्सफर केल्यात ते अशे आसात। संजीत रॉड्रिगीस जो स्मार्ट सिटीचो IAS ऑफिसर आशिल्लो, तेका आतां लडाखाक पोस्टिंग केल्या। मागीर स्वेतीक संजम ही आतां दिल्ली तिका पोस्टिंग केल्या। मागीर प्रसाद लोलयेकर जो एज्युकेशन सेक्रेटरी आशिल्लो, तेका अंदमान निकोबार पोस्टिंग केले तेजी। मागीर प्रसन्न आचार्य हो गोंयचो IAS ऑफिसर आशिल्लो, तो मिझोराम काम करतालो, तेका गोंयान परत तेजी पोस्टिंग केल्या। आतां IPS ऑफिसर जे पुलीस ऑफिसर्स आसात तितून भितर अजय शर्मा जो अंदमान निकोबार आशिल्लो तेका गोंयान हाडला। मागीर वर्षा शर्मा ही बीन अंदमान निकोबार आशिल्ली, तिका गोंयान परत हाडल्या। सो हे आशिल्ले IAS आणि IPS ऑफिसर जे गोंयाक लागून लागतात आणि जेंचे आयज ट्रान्सफर जाल्या। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।